दोडामार्ग तालुक्यातल्या खांदयाळे ह्या गावातल्या लोकांनी जे उपोषण आरंभलेले आसा ते खऱ्या म्हळ्यार ह्या परिसरातल्या पर्यावरण परिसंस्था आणि जलस्रोताच्या रक्षणा खातीर आरंभलेले आसा। महाराष्ट्र सरकारान हेची बेगोबेग दखल घेवन खांदयाळे परिसरातल्या शिरंगेचो जो वाठार आसा ह्या वाठारान जे गौण खनिज उत्खनन मोठ्या प्रमाणात चालला, म्हणजे थंयसर जे डोंगर आसा त्या डोंगरांची फातर जे आसा ते फातरातली खडी जी आसा ती मोठ्या प्रमाणात काढून त्याची विक्री करपाचे काम जे आसा हे बेकायदेशीररित्यान चल्ला आणि हो व्यवसाय जो आसा ह्या व्यवसायान जायते लोक गुंतलेले आसा आणि तेका लागून ह्या खांदयाळे गांवच्या ग्राम सभेन जो ठराव घेतलेलो आणि ठराव घेऊन स्थानिक सरकारा कडेन तेंच्यांनी मागणी केल्ली की बेगोबेग ह्यो ज्यो शिरंगे वाठारांत गौण खनिज उत्खनन चल्ला ते बंद करपाचे म्हणून। पण स्थानिक प्रशासनान म्हणजे हांगासले जे तहसीलदार कार्यालय आसा आणि बाकीच्यो ज्यो यंत्रणा आसा सरकारी तेंच्यांनी ह्या सगळ्या गजाली कडेन कानाडोळा केल्लो आसा, दुर्लक्ष केल्लेलें आसा आणि एकंदर तेका लागून 6 मार्चा सावन ह्या खांदयाळे गांवच्या लोकांनी त्याच्या विरोधान आपले उपोषण जे आसा ते सुरू केल्लेले आसा। एकंदर हो जो वाठार आसा तो डॉक्टर गाडगी समिती जी आसा ज्या समितीन हो पश्चिम घाटाचो वाठार पर्यावरणीय संवेदनाक्षम आसा अशें सांगलाले आणि त्या वाठाराचे राखण जावची अशी मागणी केल्ली। पण दुर्दैवान त्याच्या उपरांत जो हाय लेवल कमिटीचो अहवाल जो आसा डॉक्टर कस्तुरंगन हांच्या अध्यक्षतेखाला तयार केलो तेतून दोडामार्ग तालुक्यातलो हो जो पर्यावरण संवेदनशील वाठार आसा तो काडलेलो आसा। पूण एकंदर ह्या संदर्भात जी याचिका उच्च न्यायालयासमोर दाखल झालेली आसा त्या याचिकेनुसार ह्या वाठारांत अशा प्रकारचे गौण खनिज उत्खनन जे आसा तेचेर प्रतिबंध येयल्ले। पूण ह्या सगळ्या गजालीची बेदखल घेवन प्रशासन जे आसा दोडामार्ग तालुक्यातले आणि सिंधुदुर्गातले पुराय रितीन ह्या गजाली कडेन दुर्लक्ष केल्लेले आसा आणि तेका लागून ह्यो ज्यो खडयोच्यो खणी ज्यो आसा क्रशर जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात हांगासर चालू आसा। एकंदर ह्या सगळ्या गजालीक लागून गोंयांत जे पिवपाचे उदक अस्नोडा आणि आमठाणे ह्या धरणांतल्यान आणि जलसिंचन आणि जे प्रक्रिया केल्लेले उदक आसा ह्या प्रकल्पा खातीर येता ते सगळे उदक जे आसा हे तिडारीच्या जलाशयांतले येता। तेच्या खातीर सत्तरी वाठारांतलो कांय भागाचे उदक येता, पूण हो उदकाचो जो स्रोत आसा आमच्या उत्तर गोंयाच्या विशेषतः बार्देस पेडणे ह्या तिसवाडी ह्या तालुक्यातल्या लोकां खातीर तर ते उदक जे आसा हे तिळारीतले येता। पूण ह्या तिळारीच्या जलाशयाचे जे संवर्धन आणि संरक्षण जावपाक जाय त्या नदरेंतल्यान महाराष्ट्र सरकार जे आसा हे अजिबात लक्ष दिना आणि तेका लागून हो पुराय वाठार जो आसा हो पर्यावरणीय संवेदनक्षम आसतनाय लेगीत त्या वाठारान हो व्यवसाय चलतात ही पुराय बेकायदेशीरपणाची आणि आमच्या घटनेच्या विरोधात हे सगळे कृत्य चल्लेले आसा।